योकार हांव मनीषा जाधव. सुरू एक आयच्यो हेडलायन्स. पेडण्या बिरेस्ताराच्या बाजाराक येरादारीच्यो अडचणी. थळावे पर्याय दिवपाक तयार पूण सरकारचीच ना इच्छा शक्त. माउंट मेरी हायर सेकंडरी चिंचणी पंगडान जोडले. प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट हायर सेकंडरी मडगांवाचेर जैत. 3 विरोधात एका गोलान हारायलो. आंबेलीच्या खेळा मळार रंगली सर्त. आयतारा घसघशीत पडू येता पावस. हवामान विभागाचो गोंयांत येल्लो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 23 वर्सां जावन गेल्लो तळपण सादोशे मजगतीचो लोखंडी पूल दुरुस्तेक आयला. कौतुकान अजूनय ट्युरिस्ट ह्या पुलार सेल्फी काडटा असले तरी पुलाची रेलिंगा तुटिल्ल्यान हो पूल वापरक जोखमीचे जावन रावला. शाळेची भुरगीं आनी 2 व्हीलरवाले ह्या पुला वयल्यान पासार जातात. पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट. तालुक्यात एकमेव आशिल्ल्या ह्या लोखंडाच्या ब्रिजाचे काम जवळ 23 वर्सांनंतर अजूनही ज्या पद्धतीन करपाक जाय आशिल्ले ते अजूनही केलेच ना. ताका लागून ह्या ब्रिजाचे जे रेलिंग आसा सायडींचे ते पूर्णपणे सुटलेले आसात. आणि जेन्ना हांगासर ह्या ब्रिजा वयल्यान धाकटी भुरगीं किंवा बायल मनीस सारखे चलत वयता आणि जेन्ना 2 व्हीलर येता त्या वेळाचेर सायडीन येता त्या वेळाचेर कोणी हांगासरल्यान पडपाक शकता. त्याच बरोबर सद्याक हो काणकोण तालुका आणि खास करून तळपण आणि सादोळशें ह्या दोन्ही जाग्यांक जोडपी हो लागींचो ब्रिज आशिल्ल्या कारणान ह्या जाग्या वयल्यान कितलेशे टुरिस्ट येतात. बरेचशे जण जे इंडियन टुरिस्ट आसा आमचे हांगासर फोटोग्राफी करपाक रावता. ताका लागून ह्या ब्रिजाचें काम सरकारान बेगिनान बेगीन जाग्यार घालचें अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा. पुलावेल्यान वतल्या भुरग्यांची आसूं वा जाणट्यांची थळाव्यांक काळजी दिसता. कित्याक तर 23 वर्सां आदल्या ह्या पुलाची प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग मोडून पडल्यात. चुकून कोणूय लोळलो जाल्यार. हांव ह्या गांवांकच जल्मला आणि ही देडकी तरेन आमचें आयुश्य गेलां. जे द्वार आमगेलो ह्या चर्चीक आयिल्लो पळय फादर आसा नेवील मोंतेरो ताणें प्रयत्न करून लुईजीन बाबा कडच्यान हो पूल त्या द्वार ताचे कारकिर्दीत लुईजीन बाब जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या कारकिर्दीक बांदलो. ह्या गजालीक आतां 23 वर्सां जालीं. ह्या 23 वर्सांत ह्या पुलाक जे फ्रिक्वेंटली ताका मरीन पेंटान ते पेंटींग करपाचें तें काम जालें ना. तें गेल्ल्या 6 वर्सांक जालां. आनी तें जेन्ना मरीन पेंटाचें काम करता आसतना व्हायब्रेटर हाडून ताणें सगळी कळम काडिल्ली आनी कळम काडून पेंट मारलो. पूण हो पळय हें पळय फेन्सींग आसा ह्या सपोर्टींग पळय हो हें आसात फेन्सींग ताका तांणी रिप्लेस केलें ना. तेंच दवरलें आनी ते सगळे कळमेल्यात आनीक ते मातशें कोणाकय प्रॉब्लेम जावपाक शकता. पूण ताचे पेक्षा एक मोठो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता. हांव लेमॅन म्हाका कांय खबर ना हांव इंजिनियर न्ही. पूण जे दिवार इंजिनियरान येवन हाजी पुराय तपासणी केल्ली PWDच्या तेन्ना ताणें सांगिल्लें आमकां ही पळय सकयल पळय मदलो जो खांब आसा त्या मदल्या खांबाचेर पळय हे दोनी वरचे स्पॅन पळय आसात त्या स्पॅनाक बेरिंग आसात म्हणून. आनी ती बेरिंग आसात आमी आतां सकयल देवन पळयल्यात कळटात. आनी ती बेरिंगां ग्रीस नाशिल्ल्यान घट जाल्ली. घट ती फ्री करून परत तांकां ग्रीस घालून ती परती रिएक्टिवेट करता जाय तर पूल 1-2 दीस बंद दवरचो पडटालो तेन्ना. आनी बंद दवरून तें काम करपाक जाय आशिल्लें. आनी त्या वेळार तांणी तें बंद केलें की आमकां खबर ना. आनी बेरिंगाक ग्रीसिंग केलें आनी बेरिंग फ्री केली हे PWD त्या वेळार इंजिनियराक खबर आनी सरकाराक खबर. पूण म्हाका धोको असो आसा की ताणें बेरिंगां रिप्लेस केली ना. ही 4 बेरिंगां आतां फ्री हें हॅमर करून ती फ्री करपाक जाय. आनी तो फ्री करता हो पूल जो आसा तो असो हालूंक जाय बेरिंगाचेर. हे मदली खांब्यालो तो आतां हालना. म्हणजे खंयच्याय एका पिकअपीन जर आडदाण किंवा ड्रायव्हराची चुकीन किंवा टॅक्निकल डिफिकल्टीन पुलाक जर असो धक्को मारलो तर हो स्पॅन भायर वचपाक शकता. आतां गाडी कोणाली आयली आमगे भुरगीं शाळेंत वता ती कितें करता वता आनी पायपा धरून रावतात. तरी आमी म्हणटा त्या खांब्यांक घेवन रावा तांकां. खांब्यां रायल्या शिवाय जावपा ना. कित्याक तो खांब्यांक जर रावलो जाल्यार तो भंय पळय पायप तो केन्नाय मोडपाक शकता. केन्नाय पडपाक शकता. कुडकेच ना त्या मदीं मदीं कुडकेच ना. भुरगीं थंय रावपाक शकना. पळय आमी एक जाणटेले आमकां कळटा खंय रावपा जाय दवरून. भुरग्यांक कांय कळना पळय ती सायडीन रावलो जाल्यार खंयच्या टायमार मोडपाक शकता आनी पडपाक शकता. त्याची जबाबदारी आसता. कित्याक तो कितें करचें आनी गव्हर्मेंटान तेजेर मातशें लक्ष घालचें. आतां पळया तुमी अशें हांगा लोकांक उबी रावपा लागून हें एक रेलिंग घातलें. तें रेलिंग सगळी कळमेन गेला पुराय सबंद कळमेला. तर हें रोड्सा अंडर येता खरें म्हळ्यार काम. रोड्साचे अधिकारी आसा तेंचे कडेन एकच विनंती करता कारण हांगासर येवन जायते पर्यटक येता फॉरेनर येता हें पळयता हांगासर बरी सीन मेळटा ती पळोवपाक उबी रावता हांगासर.
कोणाय ट्रेजिडी जावचे पहिले तुम्ही ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. पेडण्या बेरेस्तारचो बाजार भरता. लोकांची बरीच गर्दी आशिल्ल्यान लोकांक येरादारी करपाक खूप त्रास जातात. सरकारी गेस्ट हाऊस, 3 इश्कोला आनी ADI ऑफिसा कडेन वतलो जाल्यार हीच वाट धरची पडटा. एकल्या थळाव्यान पर्यायी सुवात दाखयल्या पूण सरकार सुस्त रावला. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. ते हांव आसा तो पेडण्याचो जो गव्हर्मेंटाचो रेस्ट रूम आसा म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता. परिस्थिती अशी आसा की ह्या रेस्ट रुमान जर कोणें मिनिस्टर ना जाल्यार कोणें आमदार ना जाल्यार कोणें महान व्यक्ती जर येवपाची जाली आयच्या दिसाक, आयचो हो दीस हो बेरेस्तार आसा आनी बेरेस्तारा हो पेडण्याचो बाजार आसल्या कारणान जर ह्या रेस्ट रुमांक जर येवपाचें जालें जाल्यार ह्या रेस्ट रुमांक येवपाक वाट ना. फक्त एकच वाट आसा आनी ती बाजारांच्यान वयता. आनी आयज बाजार म्हटल्या बरोबर सगळी वाट सद्या बंद आसा. आतां हांगा कसो येतलो उडत कांय कळना. पण हेका एक ऑल्टरनेट एक रस्तो आसा आनी तुमकां दिसता हो म्हाज्या फाटल्यान जो रस्तो आसा तो हांगासरल्यान जस्ट मेन रोडाक 20 मिटरांक टच जाता. आनी हो जर 20 मिटरांक टच जाता तो जर रस्तो जर केलो जाल्यार हो सगळो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता. आतां पळोवपाक गेल्यार ह्या जाग्यार ह्या हेतून हे रेस्ट रूम एक आसात हे गव्हर्मेंटाचे जाले, हेका येवपाक वाटना. सकयल ADI ऑफिस आसा, ADI तांकां वाटना. परत भगवती हायस्कूल आसा, परत हांगा एक प्रायवेट स्कूल आसा. आतां ह्या जर सगळ्या जर डिपार्टमेंटांनी जर वयतलो जाल्यार बाजारांच्यानच येवचें पडटा आनी बेरेस्तारचो आनी ऑप्शन ना. फक्त ऑप्शन आसा तो हो आतां तुमकां दाखयला तो फाटल्यान हा तो रोड. जो तो रोड आसा तो जर जालो 20 मिटराचो जाल्यार हो सगळो प्रॉब्लेम सगळ्यांचो सॉल्व जाता. आमदार येवं शकता, मंत्री येवं शकता, ADIचे येवं शकता, भगवती हायस्कूलचे सगळे भुरगीं येवं शकता. जो भुरग्यांचो एक प्रॉब्लेम आसा म्हणजे येता आसतना बाजारांच्यान समजा गाडी लागली जाल्यार बेरेस्तारचे कोण कोणाक पळयना, पण ते जर सॉल्व करतलो जाल्यार हो रस्तो जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आतां कशें येयला तुमी मार्केटांच्यान आनी रस्तो येवपाक ना? हो रस्तो जाय जॉईन कित्याक तो फर्स्ट क्लास काम. जॉईन पाहिजे म्हणटात. हां फर्स्ट क्लास काम जाता जाल्यार सगळ्यांक येवपाक मेळटलें. प्रॉब्लेम जातलो दुसऱ्या दिसान आसपाची गरज ना. आतां तुमी बाजाराच्यान येता आसतना कसली सर्कस करची पडटा? सर्कस करची पडटा. सकाळी येताना ते गाडी तेंचे भाजीवाल्यांची आडी आसता, तांकां होण मारून सायडीक कितें म्हण सांगतलो तुका तर खबर आसतली. कोण सांगतलो म्हण तांकां? सकाळी येताना भुरग्यांक सोडटाना तर नाका शेवटच जाता. सकाळ गाडी आडये लायल्ले आसता. आतां कितें आज कोण ना म्हणून ओपन आहा, वयताना तर वचकच नाका. आतां ही एकच वाट न्हय बाजारांच्यान वचपाक? काय जावपा ती स्टोरी कसो स्कूल सुटले काय जाल्यार फुडें भायर गेले हय रे तेच सगळ्यांचे. हेका खंयच्यान हाडटा तूं घरा कडल्यान? हय मावस हाडटा. मावस वाड्याच्यान. आतां खंय स्कूल खंय? सेंट जोसेफ. आनी वाट हेका खंयची? पाडान अशें द्वारान पडटा आनी सगळी हीच वाट बाजारांच्यान. बाजाराचीच वाट. त्रास जायना? त्रास जाता पण आतां कितें करता, दनपारचो कोण नासता न्हू, तेका लागून येवंक बरें पडटा. सकाळचे मातशे त्रास जाता. पण हो जो ही जी जमीन आसा ती एक प्रायवेट ओनराची जावन आसा आनी तो ह्या डिपार्टमेंटान सकयल जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान काम करता आनी तेची एक वीश आसा की हो रस्तो जाता जाल्यार तो दिवपाक तयार आसा. पण म्हाका दिसता सरकार न्हिजलेलो कसो काय न्हिजून जागो आसलो सारको करता जाल्यार कळना, काय न्हिजला आनी मुद्दाम करता तेंय बी कळना. जर हो तो दिवपाक रेडी आसा आनी सरकार आमचो घेवपाक तयार ना म्हणजे हांगासर कितें तरी करपाचेंच ना अशें काम अशें दिसता. हो जर रस्तो जालो जाल्यार तुमकां दिसता फाटल्यान तुमकां दाखयता की आतां हे फाटल्यान सगळे येवन जे आसा ते आपल्या भुरग्यांक व्हरपाक येयलेले आसा. मार्केटांच्यान आतां हे वयतले आनी जे येता ते आपल्या भुरग्यांक सगळ्या व्हरपाकूच येता आनी तांकां. आनी हो जर रस्तो जाल्लो जाल्यार प्रस्न मिटलेलो. हांगासून येयले 20 मिटरांक आनी हे पळय 20 मिटरांक पावल्ले ते
पण ना, सरकाराचे कशें आसा अशें जेवप ना, अशें जेवप कशें दिसता. तेका लागून हांगा कोणूच इंट्रस्ट घेयना ना, कोणाकूच म्हाका दिसता हो रस्तो जाल्लोय बी नाका कसो दिसता. जर हो रस्तो जायत जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. निदान गोवा 365ची न्यूज आयकल्या उपरांत पळयल्या उपरांत निदान सरकाराक जाग येवची, नाजाल्यार हांगासर जे सगळे सुस्त न्हिदलेले आसा खुबशे ऑफिसर तांकां जाग येवची. तेका लागून हें जावपाची हें आसा, गरज आसा. गोवा 365 खातीर पेडण्याच्यान स्पेशल रस्त्या खातीर संदीप कामोलकर. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अखिल गोय दूध उत्पादक शेतकार संघटनेन दुधाचेर 100% बेस्ट प्राइस दिवपाची मागणी केल्या. शेतकारांक सतावपी वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा करपाक संघटनेच्या वांगड्यांनी दिवचले शेनवाराक खासा बसका घेतली. अन्न आणि हेर वस्तूंच्या वाडिल्ल्या दराक लागून शेतकारांक व्यवसाय फुडें व्हरप कठीण जाला अशो कागाळी भोवतेकांनी मांडल्यो. पळयात. आमकां दुधाचेर 100% सपोर्ट प्रायस दिवचो ही आमची पहिली मागणी आसा. दुसरी मागणी आमची आसा की आमकां गायी घेवपाक 4% व्याजान कर्ज दिवचें. आणि तिसरी मागणी आमची अशी आसा की आमकां हें म्हणजे आमी जे गायी घेतले त्या गायीचो इन्शुरन्स जो आसा तो आमी भरतले अशें आमी मागणी सरकारा कडेन केल्ली आसा. आमी प्रत्यक्षान जे संबंधीत जे मिनिस्टर आसा तांकां सुद्दां आमी मेळ्ळेले आसा आणि सविस्तर आमी लेखी स्वरुपात हे मागणी आमी सरकारा पर्यंत पावयतले अशें आमी आमच्या सगळ्या दूधकारांक सांगूंक सोदता. तशेंच आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता की आमी शेतकरी 100% सपोर्ट प्रायजाचेर ठाम आसा. आमकां 100% सपोर्ट प्रायजूच जाय. कित्याक तर आमी आयज जे सगळ्यान म्हणटा तो त्रासान सध्या आसा हो दूध उत्पादक शेतकरी आसा तेका लागून आमी ह्यो मागण्यो करता सरकारा कडेन. गेल्या 10 वर्सां पयलीं लिटराचे 2 रुपया पयलीं आसली आमकां आधारभूत किंमत. ती आमचे पर्रीकर भाईन आमकां 40% आधारभूत किंमत दिली आनी तितून थोडेसे आमी सावारले गेले, दूधकार थोडे सावारले गेले. पण आयज इतली म्हागाई वाडलेली आसा की आमकां कशेंच ते शक्य ना सावरपाक. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन डिमांड करता की आमकां ह्यो मागण्यो आमच्यो मान्य करचे. आतां सगळ्या आमच्या सदस्यांनी हे मागणी केल्या. सपोर्ट प्रायस हो 100% मेळचो एका माझी सहमत आहा. आणि तो मेळचो कसो वेळोवेळी मेळचो. 2 म्हयन्यांनी किंवा 6 म्हयन्यांनी मेळटा तसो दिवचो न्हू. कारण तो 2 म्हयने जर मेळत जाल्यार तो फार्मर आर्थीक ताका पास जावन म्हणटात हे मनोहर पर्रीकर बाईन ती केल्या ताका आर्थीक शेतकऱ्याक पासबळ त्या पासबळ तो 2 वेळार जर मेळत जाल्यार त्या शेतकऱ्याक तो आपलो धंदो फुडें चलोवपाक सोयीस्कर जाता. आनी दुसरें काम जालें कितें म्हाका जाता की बेंगलोर किंवा पुण्या गाय हाडपाक गेल्यात त्यो गाय आमकां पसंत ना. जवळ जवळ बेंगलोराक ती गाय 70,000 60,000 गायचे 90,000 आमकां हांवें पडटा. आनी ती गाय आमकां हवामानाक परवडची ना. आनी जे गोवोरमेंटाचें दिसलें ना की तूं गोवा पूर्ण सैन्य करता म्हणटात ह्या धान्यान अशें जावचें ना. कारण शेतकऱ्यांक जाय तशे पद्दतीन करीत जाल्यार हांवें कितें जावंक शकता. शेतकरी एकदम बेजार जाल्ले आहात. म्हाजे तो घर म्हाजे कडेन आतां जवळ 40-60 गायी पास जाल्ले आपणे एकच हाडूंक तयार. कारण बेंगलोर वचपाक सामान्य शेतकरी वयचो ना. दुसरें जे आमकां लोन दिता त्या लोनाचेर आमच्या हांणी बरोबर मागला 4% प्रमाणे ताका म्हाजी सहमत आहा. आनी जे कितें वेटनरी सर्वीस रेगुलर मेळ्ळी जाय तर हो धंदो फायदेशीर आहा. आयज म्हणटा ते इम्पॉर्टंट एमर्जन्सी सर्वीस मेळना. कारण लोकांची गोरवां गाबडांक जावंक वचनात. 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां गाबण जायना. आनी ताका लागून फार्मर बरबड डोळो गेलो आसा. आनी हेचेर जर कितें चुरगो काडीत जाल्यार धंदो हो शेतकऱ्यांक फायदेशीर आहा. ना जाल्यार थोड्या लोकांक हो धंदो आतां बेगीचेर जाल्लो आहा. आनी हेचेर गांभीर्यान गोवोरमेंटान विचार करचो. जाता त्या बेगिनात बेगीन आमच्यो मागण्यो पास करच्यो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पेडणेच्या एक्सायज अधिकाऱ्यांनी डुप्लिकेट स्टॅम्प मारिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सांतली ई चलना आपल्या हाताक लागल्या असो दावो काँग्रेसीच्या संजय बर्डीन केला. आता तरी पुलिसांनी FIR दाखल करची, करिना जाल्यार हायकोर्टात PIL घालतलो तेणे शिटकावणी दिल्या.
पेडणेच्या एक्सायज विभागातलो घोटाळो गोंयांत बरोच गाजलो. काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन तर 3 महिन्या आदी पेडण्या पुलिशेंत आनी पणजे एक्सायज कमिशनराकय ह्या घोटाळ्याचेर FIR दाखल करची आनी घोटाळ्याची चौकशी करची अशें मागिल्ले. कमिशनर अजूनय चौकशी चल्ल्या अशेंच सांगता. आयज एक म्हत्वाचो दुओ मेळ्ळा. तो आपणे पेडण्या पुलिसा कडेन दिला. आता तरी कारवाय करची संजय बर्डेन मागला. रबर स्टॅम्प तयार केलेलो मनीस आयज तेजेर FIR जायना म्हणून हांवें आयज परत इन्चार्ज म्हटला हांवें पुलीस स्टेशन ऑफ पेरनेम ताका रिक्वेस्ट केला की नॅशनलायज बँक एक आसा सेंट्रल बँक पेडणेची, तर गव्हर्मेंट ऑफ गोवानसून एक्सायज डिपार्टमेंटाच्यान जे पयशे रिसीव केलेले मॅनेजर आसा हांगा रबर स्टॅम्प आमचे ऑलरेडी आसा. रबर स्टॅम्प आसा आमचो, हेजे कडेन ऑलरेडी रबर स्टॅम्प जो आसा न्ही हो ऑलरेडी आमचे कडेन आसा. जे चलन जे पेड केलेले नॅशनलायज बँकेक ऑलरेडी पयशे पावल्या. हे रबर स्टॅम्प जे आसा न्ही चलन जे आसा हेजेर अशें दाखयलेलें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे पळयात तुमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर बरयलेलें एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफ पेरनेम एक्सायज ब्रांच आनी रबर स्टॅम्प सेंट्रल बँकेचो आसा. दॅट मिन्स बँकेचो मॅनेजरान ऑलरेडी पयशे रिसीव केले अशें तरी दिसता आमकां. एका वाटेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सांगता जो स्टाफ जो आसा हरीश नायक जो आसा तेणी पयशे डुप्लिकेट स्टॅम्प तयार केला आनी रबर स्टॅम्प तयार केल्या. तेन्ना पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक फाटल्या दिसा हांवें कंप्लेंट केल्ली. तेणी आयज पासून एक्शन घेतलेली ना. कित्याक लागून म्हाका खबर ना. जेन्ना पेपराचेर येयलें तेन्ना कळ्ळें न्हू. तेन्ना पेपराचेर जेन्ना येयलें म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना हांगा FIR कित्याक लागून जावंक ना म्हणून आमकां डावट मारलो की एक्सायज कमिशनर कोणाक तरी सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आनी जे इतलो घोटाळो जर रबर स्टॅम्प जर तयार करून FIR जायना तर पुलिसांचेर आमकां विश्वास कसो येतलो खबर आहा की एंटी करप्शन जेन्ना ब्युरोक जेन्ना कंप्लेंट जेन्ना दिता तेन्ना हांगाली इनिशियल स्टेप हो स्टेप म्हणजे पेडण्यान जेन्ना ज्या ठिकाणी चोरी जाल्लेली आसा थंयसरले एक्सायज इन्स्पेक्टरान हांगा पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली की डुप्लिकेट चलना आनी डुप्लिकेट स्टॅम्प जो आसा आनी मागलो स्टॅम्प तेंचे कडेन. स्टॅम्प खंय आसा काय म्हणटा ते स्टाफ सांगता कितें खबर आसा स्टॅम्प खंय तेडे नासलोच मारलो कसो. पूण हेंच्यांनी रबर स्टॅम्प जो आसा न्हू विदावट गव्हर्मेंट आतां नॅशनल बँकेचो स्टॅम्प हे तयार करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सगळी मेळोन 76 चलन्स आसा ती एक्सायज डिपार्टमेंटान फेक केलेली आसा आनी ती चलन्स आहा न्ही गव्हर्मेंट ट्रेजरीन वचोंक नासली. हे तुका आतां RTI दिल्लेले आसा. हे RTI थ्रू एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफ पेरने हांवें घेतलेली आहा. एक्चुली म्हाका मेळना नासली. आज यो फाल्यां यो परवा यो करताले. 3 म्हयने फाटल्यान लागून तेंच्यांनी म्हाका दिले. कित्याक लागून घेतल्या पब्लीक PIL घालपाक हायकोर्टान की हांगाले जर PIL जर आतां जर FIR जर करूंक ना जाल्यार हांव हायकोर्टाक वयतलो ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हे जर FIR करिना जाल्यार हांगाले स्थानीक इन्चार्ज जो आसा आनी कमिशनर हांव कोर्टान उबो करतलो आनी तांकां पार्टी करतलो. तुमी कित्याक लागून करूंक नाका. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. माउंट मेरी उच्च माध्यमिक चिंचणी पंगडान प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक मडगावाक 3 विरोधात एका गोलान हारायलो. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्सान ही अंडर-19 इंटर हायर सेकंडरी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. आंबेलीच्या खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. माउंट मेरी हायस्कुलाच्या चिंचणी पंगडान 2 गोल करून पहिलो नंबर मेळयलो. प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक पंगडाच्या जॉसलनान 1 गोल केलो जाल्यार माउंट मेरी उच्च माध्यमिक चिंचणीच्या अलेक्झांडरान 2 गोल केले. सोहेलान 1 गोल केलो. प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक पंगडान आपले परीन यत्न केले खरे पूण तांकां गोल करपाक येस आयले ना. मॅचीच्या निमण्या वेळार माउंट मेरी उच्च माध्यमिक चिंचणीन 3 विरोधात एका गोलान जैत मेळयले. पळयात रंगतदार खेळी.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शुक्रारा व्हड पावस पडल्या उपरांत शेनवारा मातसो सुशेग घेतलो, पूण 10 तारखेक उटांगराचो पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायला. उपरांत हवामान परतून सुके जावपाची शक्यताय आसा. आयतारा गोंयाक येल्लो अलर्ट जारी केला, पूण फुडल्या सप्तका खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. शेनवारा गोंयांत चड पावस पडूंक नाशिल्ल्यान दनपारा तापमान 30 मेरेन पावले. हवामान खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी आयतारा घसघशीत पावस पडटलो असो अदमास काढला. आयतारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक गोंयांत घसघशीत पावस. 10 तारखेक येल्लो अलर्ट. पातूळ येता वादळी परिस्थिती. आयतारचे तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.